मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचे ओत्मीक जागृताय गरजेची. कित्याक आमी दोळ्यांनी कानांनी पळयता आयकता, पूण आत्मीकपणी आमी जागृत ना जाल्यार आमची गोत ह्या दुसऱ्या चाकोरा भाशेन जातली. दोनी केन्ना येता ते आमी नकलो आनी आमकां ताचे प्रमाणे शिक्षा फावो जातली. कित्याक खुबशे फावटी आमी पळयता पूण आमी जें कितें बरें आसा तें करूंक फाटीं सरता. आमी आयकता पूण कितें बरें आसा तें दुसऱ्यांक सांगूंक आमी फाटीं सरता. तेंच कितें आयज भाग्यवान पावलू आमकां हुस्कायता. आपली पयली चिटीन कोरिंतकारांक बरयता आसतना तांकां उगडास कोत्ता कशे भाशेन तो खुशाल आसा, कित्याक ही पोजा जी कोरिंतकारांची आसा ती ताची उतरां आयकता, आपल्या जिवितान ती पाळून जेजूचे गोवाय जावंक ती तयार जाता. तर मागुया मिसा बलिदानान की आमकां देवाचो आदार आमी सदांच आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक